पर्यायी रस्ते आणि येरादारी व्यवस्थापनाचो नियाळ घेतले उपरांतूच परवरी फ्लायओव्हराचे काम सुरू जातले। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे सगळ्या खात्यांची बसका घेऊन येरादारी व्यवस्थापनाचो नियाळ आणि वाठारांतल्या पंचायती कडल्यान सुचोवणे घेतले, अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलां। गिरी परवरी फ्लायओव्हराच्या कामाक मान्यताय मेळ्ळा। काम सुरू जावचे पयलीं येरादारीचें व्यवस्थापन करचें पडटलें। फ्लायओव्हराचें काम सुरू करचे पयलीं पर्यायी रस्त्याची वेवस्था करची पडटली। हाचे खातीर पेना दे फ्रांस सांगोळडा पंचायती कडल्यान सुचोवण्यो घेवच्यो पडटल्यो, अशें रोहन खंवटे हांणी ह्या वेळार सांगलें। पणजी ते म्हापसा रस्त्याचेर परवरी वाठारांत सदांच येरादारीची कोयडी जाता। हाका लागून गिरी जंक्शन ते मांडवी पुला मेरेन गाडयो आडावन तांकां तालाव दिवप अयोग्य थारता। परवरी रस्त्याचेर गाडयो आडावन तालाव दिवच्यो न्हय, अशी सुचोवणी मंत्री रोहन खंवटे हांणी पुलिसांक दिल्या। येरादारी नेम मोडटा तांचे आड कायद्या प्रमाण कारवाय जावपाकूच जाय। गिरी जंक्शन ते मांडवी पुला मेरेन गाडयो आडावपाक जायना। हेर कडेन गाडयांची तपासणी करची, अशें रोहन खंवटे हांणी ह्या वेळार सांगलां।